लाटंबारचे उद्देगीक वसणुकेंत बरे उद्देग हाडून ती बेगीन सुरू करपाचे सरकाराचे यत्न आसात. हे वसणुकेंत थळाव्यांक रोजगाराची संद मेळपाक मजत जातली अशें उद्देग मंत्री माविन गुदिन्हो हांणी म्हणलां. सोमारा सांजे दिवचल म्हालांतले लाटंबारचे उद्देगीक वसणुकेंत लायटीचो ट्रान्सफॉर्मर बसोवपाच्या कामाची बुनयाद घाले उपरांत मंत्री माविन गुदिन्हो उलयतालो. ह्या वेळार दिवचलचे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये, आयडीसीचे चेअरमॅन आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स तशेंच आयडीसी आनी वीज खात्याचे अधिकारी हाजीर आशिल्ले. हांव समजता आमच्या सरकाराचो आसा ऑलराउंड डेव्हलपमेंट. तेका लागून म्हाका चड आज आनंद जाता की लाटंबारचे जाता तितले बेगीन हाडपाची प्रयत्नूय चल्लेले आसा आनी अक्षरशः दिसता 45 days ट्रान्सफॉर्मर रेडी. Within 1 month or 2 months your raw water is ready. These are the two essential. And my substation हांगा ते घालतले एज पर द डिमांड आसतलोच आनी जातलो. इंडस्ट्री मिनिस्टर आपण म्हणपाक लागलो आपण मुद्दाम येता म्हणपाक लागलो आपण काम पळोवपाक जाय. तो स्वता पर्सनली मॉनिटर करता आनी तांणी इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आसा की लाटंबारचें इंडस्ट्रियल इस्टेट फास्ट जावपाक जाय. असेंब्लीनय तांच्यांनी उतर दिल्लें की एक बरे इंडस्ट्री येवपाक जाय. स्पेशली तांचो सदांच इंट्रस्ट आसतालो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करपाचे, अशे इंडस्ट्रीज येवपाचे ज्याच्या मुळे पोल्युशन आसूंक जायना. एक बरी इंडस्ट्रियल इस्टेट करपाक जाय म्हणून आसलें. चडशें हे इंडस्ट्रियल इस्टेटीचें काम जाल्लें आसा. आतां चेअरमॅनान सांगलां तशें विथीन अनदर 1 म्हयन्यान आमचे रॉ वॉटराचें काम पायपलायन घालपाचें चालू आसा. 4 म्हयने पयलीं सुरू केल्लें आसा. 20 कोटी ताचेर आसा. सो तें जातलें.